आज सकाळी फुडें 5 जावन 20 मिनटांनी समोर आमकां एक कॉल येयले पिल्यान कंट्रोल रुमाक आमच्या कचरूमान दिले की एक कॉटेजीसांक उजो लागला म्हणून ती वायवाडो. आमची गाडी व्हेकल इमिजिएटली अलॉंग विथ स्टाफ टर्न आउट केली, पावले हांगा 10 मिनटांनी. आमी पळय जाल्यार कॉटेजीस 8 कॉटेजीस आसा तेंच्या तितूंतल्या 2 कॉटेजीन उजो लागलेलो, स्प्रींग कॉटेजीस म्हणून ती वायवाड्यार. आनी भितून गेस्ट दोगूच जाण आसले जे मैसूरसून येयल्ले, म्हणजे दोग जाण भुरगे ते ऑलरेडी तेंच्यांनी भायर सरलेले, ते ओनरान तांकां हें करून अलर्ट करून भायर काडले. सो आतां ऑलरेडी फायर आमी एक्सटिंग्वीश केला. 2 कॉटेज आनी तेजो स्टोर रूम पूर्णपणे जळून हें जाला. लॉस कितलो आसा? लॉस एस्टिमेट आमी घेतात, ओनर आसा हांगासर, तो एसेस करता, तेजे कडल्यान आमी आतां घेतले. आमची पिल्यान फायर स्टेशनाची आनी म्हापसा फायर स्टेशनाची दोनूय टिमी हांगासर येयल्ल्यो आनी वी हॅव ऑलरेडी एक्सटिंग्वीश द. सर एक्झॅक्ट कॉज कितें आसूं शकता, कितें दिसता तुमकां? आमी जे पळयल्या ते प्रमाणे अशें दिसता की प्रत्येक आतां 8 कॉटेजीस आसात, ते प्रत्येक कॉटेजीची दारां जी आसा त्या दाराचेर उज्याचे हें दिसता, फ्लेम्स जळोवन हें जाल्ले आसा, ते मेट जळा ते प्रत्येक दार, प्रत्येक कॉटेजीचे दार. सो सस्पेक्टेड आसा, म्हणजे घातपात जावंक लेट द पुलीस टेक अ कॉल. इंजरीज कोणाक काय ना? ना, कोणाक ना. 2च कस्टमर आसले, ते दोनूय तेंच्या ओनरान तेंच्यांनी ऑलरेडी अलर्ट करून भायर केला. आनी तेंचो एक हें आसलो, कामगार एक भितर येयल्लो, तोय भायर सरलो. इंजुरीज कोणाक काय ना, ओन्ली तेजो हेजे डॅमेजीस आसा, कॉटेजीस ज्यो आसा ते.